प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोनवार, आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 25वो विसवोर, वोड 14 ते 30 पर्यंत। मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्सेस 14 to 30। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। तेच भाशेन आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून आनी तांचे कोळे आपली गिरेस्तकाय दिवन आपण एकदम पयशिल्ल्या देशांत एक मनीस वेतो आसलो जाल्ल्या परी सर्गीचें राज। एकल्याक ताणें 5 तालेंत दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1। जोण एकल्याक आपले कुवेती प्रमाणे। मागीर तो भायर सरून गेलो। 5 तालेंत घेतलेले तो रोखडोच गेलो आनी ते घेवन ताणें वेपार धंदो केलो आनी आनीक 5 जोडले। तेच परी 2 तालेंत घेतलेले ताणेंय आनीक 2 जोडले। पण 1 तालेंत घेतलेलो ताणें वचून जमीन खोडली आनी थंय आपल्या दोनयाचो दुडू परून लिपयलो। जायतो काळ बोलांडल्या उपरांत त्या चाकरांचो दोनी परतून आयलो आनी ताणें तांच्या लागीं हिशोब मागलो। 5 तालेंत घेतलेले तो लागीं सोल्लो आनी आनीक 5 तालेंत दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 5 तालेंत दिल्ले, तर पळय, हांवें आनीक 5 जोडल्या। ताचे दोनयान ताका म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी विश्वासी चाकरा। थोड्याच वस्तूंनी आपण विश्वासी म्हूण तुवें दाखयले, देखून हांव ओगले वस्तू तुका पातयेतलो। ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे। उपरांत 2 तालेंत घेतलेले तोय लागीं आयलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 2 तालेंत दिल्ले, तर पळय, हांवें आनीक 2 जोडल्यात। ताचे दोनयान ताका म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी विश्वासी चाकरा। थोड्याच वस्तूंनी आपण विश्वासी म्हूण तुवें दाखयले, देखून हांव ओगले वस्तू तुका पातयेतलो। ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे। 1 तालेंत घेतलेलो ताणेय लागीं सरून म्हणलें, सायबा, तूं खोर मनीस म्हूण हांव जाणो। तुवें वोंपूंक नाय थंय तूं लुंवताय आनी लावंक नाय थंयचें तूं पुंजायताय। देखून भिवून हांव गेलो आनी तुजो तालेंत धरणींत पुरून हांवें लिपयलो। हो पळय, तो हांगा आसा, तुजो तूं घे। पूण दोनयान प्रतिपाडून ताका म्हणलें, खोट्या आनी आळश्या चाकरा, हांवें वोंपूंक ना थंय हांव लुंवता आनी लावंक ना थंयचें हांव पुंजायता म्हूण तूं तर जाणो आसलोय। म्हणटच म्हजो दुडू तुवें सावकारां कडेन दवरूंक जाय आसलो। परतून येतोच म्हजें तें त्या भायर कोलांतोर हांव घेतो आसलो। म्हणटच ताचे लागचो तो तालेंत काडून घेयात आनी 10 तालेंत आसा ताका दियात। कित्याक आसलेल्यांक देव आनीकूय दितलो आनी तांची बोर जातली, पूण नासलेल्यांचें आसा तेंय देव काडून घेतलो। कित्याकूच उपकार नासलेल्या हे चाकरा काडून भायर काडूका धोडयात। थंय सगळीं रुदोन करून आनी दान कोरकारावन आसतली। प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जे आमी आतांच वाचलां, तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू ही वोपार घालता आपल्या शिसांक आनी आमकां सगळ्यांक शिकोवपाक, कशे भाशेन सर्गीचें राज जातलें। आनी बाबणीनो, हे वोपारीन कितें घडटा, दोनी आपल्या 3 चाकरांक, एकल्याक 5, एकल्याक 3 आनी एकल्याक 2 आनी एकल्याक 1 तालेंत दिता। आनी बाबणीनो, आमी खरेपणी पळयत जाल्यार वो दोनी सगळ्यांक 5 तालेंत दिना, सगळ्यांक 2 दिना, सगळ्यांक 1 दिना, पूण आपल्या जाणवाये प्रमाणे ताणें तांकां तें कितें करूंक शकतात तें त्या प्रमाणे तो तांकां आपले तालेंत दिता। म्हणटच भाव भयणीनो, देव आमकां गरज हाणें कितें केलें, ताणें कितें केलें, तो कितें कोत्ता, हें कितें कोत्ता, ताजी पर्वा आमकां करिनासतना आमकां कितें दिलां ताजेर आमी करपाक एकदम गरजेचें। कित्याक भाव भयणीनो, आमी एकामेकाक पळयता आनी म्हणटा, तो कितलें कोत्ता, हांव कांयच करिना, हांव कितलें कोत्ता, तो कांयच करिना, तो कितलें कोत्ता, हांव कांय करिना। हें करून आमी भाव भयणीनो, आमी सदांच चिंता की एकामेका मदें पळोवन आमी चिंता की आमी चड कोत्ता, ते कमी कोत्तात, ते चड कोत्तात, आमी कमी कोत्तात। पूण आमकां गरज ना, कित्याक देवान आमकां एके भाशेन रचल्यान की आमी आमकां दिल्या प्रमाणे
तितल्याच प्रमाणे तो आमकां आमची जोडटी कोत्तलो. म्हणटच भाव भयणीनो, कितें घडटा, सगळे ज्या चाकराक 5 टॅलंट दिले तो वचून जोडटा आणि आनीक 5 टॅलंट कोट म्हणटा 5चे 10 कोत्ता. ज्या चाकराक 2 दिले तो 2 टॅलंट जोडून तो आता आनीक 2 कोत्ता, 4 कोत्ता. पूण जो चाकोर, ज्या चाकराक ताणें 1 टॅलंट दिलो, तो चाकोर काडटा तो टॅलंट आनी लिपून दवरता आनी तो म्हणटा, हो म्हजो साहेब बिश्टेन आमकां विचारता आनी कांय करिना. आनी जेन्ना साहेब येता आनी तो हिशोब घेवपाक बसता, तो म्हणटा ताका, तुवें ज्या जाग्यार तुवें कांय रोवंक नाय थंयचो तुका पीक जाय आनी हांवें तुजो टॅलंट दवरला आनी हांव हो टॅलंट तुका परतून दिता. आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार चाकोर कितें करता, तो म्हणटा, तुका हांवें तो टॅलंट दिलो तो जोडपाक, कितें ताजो फायदो काडपाक, पूण तुवें तो लिपून दवरलाय. आनी शेकी भाव भयणीनो, तो टॅलंट काडटा आनी ज्या चाकरा कडेन 10 आसात ताका दिता. आनी जेजू आयज ह्या ओपारीन आमकां शिकोवंक सोदता की जोडटेच्या दिसा देव आमकां विचारतलो, जें ताणें आमकां दिलां, आमकां आमचें जिवीत दिलां, आमकां जीव दिला, आमचे दुडू दिल्या, आमची फामील दिल्या, आमचें काम दिलां, आमचो वेळ दिला, आमी त्या वेळ आमकां जें दिलां तें आमी कितें करता. आमी वेळ पिड्यार करता काय, आमचे दुडू वगडायता काय, आमी आमचे फामिलीचो कुयदाद करता काय, खरेपणी आमकां जे टॅलंट दिल्या ते आमी वापरता देवाच्या राज्यान काय, फकत आमी आमचो वेळ पिड्यार करता, आमचे सगळें जें आमकां दिलां तें आमी ह्या संवसारच्या वस्तूंनी पिड्यार करता काय. ह्या प्रश्नाचो जबाब आमी दिवपाक एकदम गरजेचें. कित्याक भाव भयणीनो, एक दीस जेजू येवपाचो आनी ताजे येवपाचे दीस लागीं पावल्यात आनी आमी खरेपणी ताका येवकार दिवपाक तयार ना जाल्यार आमी एका भाशेन खिंचर पावतले. हांव ज्या भाशेन जेजून आयज सांगलां थंयसर पावतले हांव, जी सगळीं रुदन करून आपले दान करून आसतलीं. म्हणटच भाव भयणीनो, त्या जाग्यार आमकां नाका, आमकां सगळींचें सूख जाय. म्हणटच आयज आमी खेरीत भाशेन देवाचें उतर हांवें आयकोया. जें आमकां देवान दिलां तें आमी वापरूंक, देवाचें राज फुडें सरपाक, खरेपणी एक क्रिस्ती बावरती जिवीत जिवपाक आयजसान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फामिलीक हांव आवडयतां.